इजाईस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सोर करशात आनी म्हजे सारको आनी कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नोखेत्रां कोणे केल्यांत? एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपआपल्या नांवान उलो करता तो तोच. ताचे शक्तीक कितली पदवी, कितले व्हड ताचे बळ. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थावना. म्हज्या हक्कांची तो बेपर्वा करता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा? अशें तुज्यान तेंच कशें जोरोवंक जायत इस्रायला? तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पोर सासणाचो देव, पृथ्वेच्यो सिमो ताणें घडल्यात. तो थकना, तो दमना. ताच्या गिन्यानाक थाव ना. थकलेल्याक तो शक्ती दिता आनी बळ नासलेल्याक घोटाय. तरणे दादले थकून आनी दमून वचतीत. तरणाटे गळगळून वचतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. घणी परी तांकां पाकोटे फुट्टात. ती धांवतात पूण दमनात. चलतात पूण थकनात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता. सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कणवाळ्याचो मुकूट घालता. सबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सर्वेस्पूर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सटकून पेटना. ताचे काळीज काकलुतीचो थेबो. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो तें फारीकपण मागिना. सबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. उद्गार. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. पळय, आपले पुर्जेची सोडवूण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सदैव. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. माथ्या परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओजाच्या बाराखाल आसात ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुळोप आनी ल्हानबीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जीव घेवंक सोंपें
आनी लोलू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांव तुमकां समाधान दितलो. भाग्यवंत लुसीचे आवयन युतिस्यान आपल्या धुवेक लग्नाक तयार केली, पूण लुसीन आपलें समर्पण देवाक करूंक येवजिलें. तिणें भाग्यवंत आगाताचे समाधीशी वचून आपल्या आवयचें मन बदलूंक मागलें. मिलाग्र घडली. तिचे आवयची कुडी बरी जाली. तेन्ना आवयन तिका देवाक समर्पिलें. पूण लग्न जावपाचो आसलो तो पास्कासियस रागान भरून तिका कुडीचो धंदो करूंक पळ केलें. तिका धरून ओडूंक तांचे लागीं जायना जालें. तेन्ना तिका बैलाचे गाडयेक बांदून पासून ओडलें, तरूय जायना जालें. तेन्ना पास्कासियस शेजारान तिका जिवेशी मारूंक हुकूम घातलो. तिका उजो घालूंक लासूंक सोदलें. उजो रोखडोच पालोतालो. उजो जळटना तिणें जेजूक गोवाय दिली. तेन्ना तिका पिस्काती घेवन तोपून जिवेशी मारलें. इजायास प्रवादी आमकां शिकयता, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती नव्यान बळान भरोन येतली. जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, तुमी कोश्ट करतात, ओजाच्या बारान आसात, ती म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान दितलो. लुसीन जेजूचेर विस्वास ठेवलो. देवान तिका जैतिवंत केलें. आमच्या क्रिस्तांवपण सुसेगाद कोश्ट नासलेलें जिवीत न्हय. जो कोण कोश्ट नाकारता ताका जेजूच्या कार्यांत भाग ना. लुसी भाशेन कोश्टांत वेंग मारून जेजूक गोवाय दिता ताका सासणेक जिवीत मेळटलें. म्हजो थाराव, कोश्टांतल्यान पासून जेजूक गोवायकी दिवंक पवित्र आत्म्याची प्रेरणा घेवंक वावुरतली.